नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश पुरा बामणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडटा। गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। विधानसभेच्या फुडल्या वेंचणुके आदी धनगर समाजाक दितले एसटीचो दर्जो, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा। शेतकऱ्यांच्या फायद्या खातीर दुधाचे मोल 4 रुपयांनी वाडयला। गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायान दिली माहिती। म्हादय वांटोवपाच्या सभेक तेंको दिल्ल्या कलाकारांच्या नाटकाचे प्रयोग आडोवन मुखेलमंत्री करता सुडाचे राजकारण, विजय सरदेसायाचो आरोप। गोंयभरात जमीन पंचा लायटीच्या केबलिंगाच्या कामा खातीर 350 कोटी रुपयांची दिल्या वर्क ऑर्डर। रेडे घाटीर कोयर उडयल्यार करतलो खर कारवाय, म्हावशेचो सरपंच सोमनाथ काळेची शिटकावणी। आणि फुडल्या वर्सा सावन कलाकारांक खातीर कला वृद्धी पुरस्कार येवजण चालीक लावपाची कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केली घोषणा। आणि आता खबरो विस्तारात। उदरगतीचे दृश्टीन फाटी उरिल्लो समाज म्हणून धनगर समाजा कडेन पळोवपाक जाय। खरेपणी ह्याच समाजाक सगळ्यांत पयलीं एसटी समाजाचो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो। विधानसभेचे फुडले वेंचणुके आदी ह्या समाजाक एसटीचो दर्जो दितले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। सांग्यार आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। धनगर समाजान तांची भास लिखीत स्वरुपात बरोवन दवरपाक जाय। अशें केलें जाल्यार तांची संस्कृती, तांची परंपरा तिगून उरतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें आसा। मागासलेलो समाज जर गोंयांत खंयचो आसत जाल्यार तो धनगर समाज। म्हणजे फाटल्या फक्त 10 वर्सांक मायग्रेशन बंद जालां। तर म्हाका खबर आसा, हांव स्वता पळयतालो, म्हणजे 10 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगासल्यान घर रावताले ते वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले। हांगासल्यान तांकां धांवडून घातले, थंय वचून दुसरे कडेन रावपाक लागले। बाबडे आपली जे बोकडां हे ते सगळे घेवन वायट दिसता। खरोखर सुद्दां हांवें पळयलां, हांवें स्वता पळयलां, हांव स्वता अनुभवला आनी त्या विशयाचेर उलयलाय बी हांव। जेन्ना जेन्ना संद मेळटा हो अन्याय जावपाक जायना। खरें म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं जर एसटी जर कोणाचो ट्रायबलचो स्टेटस मेळपाक जाय आसलो जाल्यार ह्या समाजाक मेळपाक जाय आसलो। तोच म्हणजे कित्याक उरलो तितून हांव वचना, वेगवेगळी कारणां आसतलीं, बट कित्या खातीर तरी उरलो। बट आतां तरी अन्याय जावचो न्ही की म्हणजे आमचे गाकुवेद
आमचे ट्रायबलान जे आत्ता आसात गावडा कुणबी आनी वेळीप तांचोय विरोध ना. तांच्यांनी सांगला की जाता तितके बेगीन ह्या समाजाक आमच्या बरोबर घेवपाक जाय. शेतकारांक फायदो जावचो ह्या हेतान दुधाची दर 4 रुपयांनी वाडयला अशें गोवा डेरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सांगले. गोरवांचे खाण येरादारी तशेंच हेर म्हारगाय वाडला आनी शेतकाऱ्यांक ही म्हारगाय परवडना. 60 रुपया शेतकाऱ्यांक मेळ्ळे जाल्यार हो दुधाचो जो वेवसाय आहा तो फुडें चलतलो, ना जाल्यार आयचे तरणाटे ह्या वेवसायांत फायदो ना म्हणून लक्ष दिना अशें राजेश फळदेसायाचें म्हणणें आसा. ही रेट जी वाडयली आसा ती आमी शेतकऱ्यांक सद्या परिस्थितीक कांयच दुधाचेर कांयच मेळना ते हेक लागून आमची वाडोवचीच पडली. सगळी खावडी रेट आसा ती वाडली आहा, दिवसे दिवस वाडत आहा. डिझला रेट वाडला ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन वाडटा. आमकां रॉ मटेरियल जें येता तें दिसान दीस वाडत आसा, ताका लागून प्रोडक्शन आमगे कॉस्ट आसा ते वाडटा आनी जेणे करून आमगे फार्मरां सफर जावचें पडटा की दुधा रेट आनी हेजी खावडी रेट बसना. ताका लागून आमची रेट वाडोवची पडली आनी बाकीचे जे ब्रँड आसा मार्केटांत ते जवळ जवळ 3 ते 4 खेप कमीत कमी वाडले आसात. आनी आमी लास्ट वर्सा म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेटर काळां एक दुधाची रेट वाडयल्ली ती आतां सेकंड टायम आमी ह्या वर्सा वाडयली आहा, ती 4 रुपया वाडयली आसा. त्या 4 रुपयांतले आमी चडांत चड पयशे आमी फार्मरां पर्यंत कशे पावतले ह्या हेतून तो उद्देश करूनच फार्मरांक फायदो मेळटलो ह्या उद्देशान ते आमी केले आसा. आतांच हो दुधा धंदो परवडपा सारको ना. जी म्हारगाय जाली आसा, दूध जवळ जवळ 60 रुपयान जर शेतकऱ्यांक मेळ्ळा रेट जाल्यारच हो दुधा धंदो फुडें वयतलो, नाल्यार हो दुधा धंदो फुडें वचपाना. आनी नवीन भुरगीं ह्या जनरेशनाचे आहाय ते दुधा धंद्याक येवपाक सोदना, कित्याक लागून तो प्रॉफिटेबल धंदो ना. काणी नव्या युगाची हे सुचिता नार्वेकर लिखीत आणि कला चेतना वळवयान निर्मित केल्ले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समजावपी नाटकाचे म्हायती आणि प्रसारण खात्यान पुरस्कृत केल्ले प्रयोग आडून दवरपा फाटल्यान मुखेलमंत्र्याचो हात आसा आनी मुखेलमंत्री सुडाचे राजकारण करता असो आरोप फातोर्डेचे आमदार आणि गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला. राजदीप नायकान म्हादेव वांटोवपा खातीर जाल्ल्या सभेत वांटेकार जाल्ल्यान मुखेलमंत्री हो सूड घेता अशें विजयाचें म्हणणें. पूण हे पुरस्कृत केल्ले प्रयोग नेमके खंयच्या कारणाक लागून आडून दवरल्यात ह्या विशीं कळूंक ना आनी हाचे फाटलें कारण कितें तें खात्यान सांगचें अशें पत्र कला चेतना वळवयचो मुखेली राजदीप नायकान केलां. आणि नव्या युगाची हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर नव्या शिक्षण धोरणाचेर आधारित सुचिता नार्वेकारान बरयल्ले आनी कला चेतना वळवयन निर्मित केल्लें नाटक गांवांनी ह्या नाटकाचे प्रयोग जातात आणि कितलीशीं स्कुलां मॅनेजमेंटां आपल्या पालकांक नवी एज्युकेशन पॉलिसी कळची ह्या उद्देशांतल्यान ह्या नाटकाचे प्रयोग करतात. एक प्रपोजल आमी गव्हर्नमेंटाक दिल्लें इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी तांणी कितल्याशाच लोकां कडेन म्हणजे तज्ञां कडेन विचार करून ह्या नाटकाक 12 तालुक्यांनी 12 प्रयोग पुरस्कृत केले. पूण आमकां फोन येता आनी मेल येता की सगळे प्रयोग होल्ड करा म्हणून, ऑन होल्ड दवरा म्हणून. कारण कितें हे होल्ड दवरपाक फाटलें हे म्हाकाच कळना. आनी सडनली इन्फॉर्मेशना कडच्यान म्हाका मेसेज येता की ऑफिसांतल्यान सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान एक कंप्लेन आयल्या म्हणून ते बंद करा म्हणून. म्हाका कळना की कारण कितें. हांव इतलेंच म्हणटा की कोंकणी नाटकाच्या इतिहासान एक एप्रूव केल्लें नाटक गव्हर्नमेंटाची हेजी शिक्षण पद्दत लोकां मेरेन पावची हे गव्हर्नमेंटान लोकां मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्लें. हे नाटक सडनली थांबयता कित्याक? म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री आपले हे सुडाचें राजकारण करून दाखोवंक सोदता की जो मनीस म्हादय खातीर उलयतलो, जो मनीस गोंयचे खातीर उलयतलो, हो एक क्रिमिनल असो तो पळयतलो. म्हादय तर ताका आवयचे परस व्हडली जाल्यार ह्या राजदीप नायकान सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय कॅम्पेनीक आदार केलो म्हणून तुवें ताचें नाटक बंद केलें. हें क्लियर कट आसा आनी म्हाका दिसता ही एक मॅसेज तो धाडूंक सोदता कला आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत की सगळे सरकाराचेच हय साहेबा करपाचे जाल्यार तुमकां प्रमोट करतले जाल्यार तुमचेर आमी एक्शन घेतले, तुमचें कितें चालू आसा तें आमी बंद उडयतले. हांव हें कंडेम करतां आनी सरकारा कडेन मागतां की हें सुडाचें राजकारण सोडात आनी म्हादय जर आमी राखतले, आमी सगळे जर एक जाल्यार जाल्यार हे कला संस्कृतीक सगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांक म्हादय साल्वार जाल्ली जाय. तूं जर फिक्स जाला कर्नाटका कडेन जाल्यार तूं असलें एक्शन घेतलो, ना जाल्यार हें बेगीनतल्या बेगीन हें रिवोक करून ताजें नाटक तें परतें चालू दवरूंक जाय. तो कितें करता? तो प्रमोट करता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, तें तूं बंद उडयता. कित्या खातीर बंद उडयता? सो म्हाका दिसता सरकाराची ही दादागिरी जी चालू आसा हाजेर कोणे तरी उलोवंक जाय. हांव हाजेर उलोवन इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमचे असले सगळे लोक
जे गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आहा हे राजदीप नायका बरोबर आसा आनी ताजेर अत्याचार ताजेर अन्याय जो जाता हाजे आमी ओग्गी रावन बसचे ना. आमी हाजेर आवाज उठयतले आनी सरकाराक एक्सपोज करतले. गोंयभर लायटीच्यो भुंयगत केबली घालपा खातीर 350 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्या. लायटीची उपकेंद्रां आनी फिडराचें काम हातांत घेतिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. केंद्र सरकारानूय हे खातीर 249 कोटी रुपया मंजूर जाल्ल्याचें सुदिनान ह्या वेळार सांगलें. पालिका वाठार तशेंच शारी वाठारांत ही कामां हातांत घेतिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. सबंद गोंयांत 350 कोटीची अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क इन्क्लुडींग स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिडर आणि आमची जी सबस्टेशनां हें काम आमचें चालू जालें. त्यानंतर जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 249 कोटी आमकां अंडरग्राउंड केबलिंगाक सँक्शन जाल्या. तातूंत मोडिफिकेशन आसा आनी स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिडर आनी सबस्टेशन आसा आनी ST लायन ज्यो आसा त्यो स्ट्रेंथनिंग करपाचें आसा. तेंय काम आमी टेंडरींग प्रोसेस केलें आनी जवळ जवळ 220 कोटीची टेंडरां आज पसून आमी काडली. म्हाका खूब आनंद जाता. ह्या शिवाय जे म्युनिसिपालिटी एरिया आनी अर्बनायज एरिया आसा तातूंत अंडरग्राउंड केबलिंग ST लायनाचे आमी घेवपाची सुरवात केल्ली आसा आनी जवळ जवळ 80 कोटीची कामां आमी टेंडरींग प्रोसेसांत घातली. आतां ही कामां जेन्ना एक्झिक्यूट जातली तेन्ना आमकां रस्ते फोडचे पडटले. एक 20 मिटर आमी ती भितर घालता, त्याचेर सँड घालता आनी परत रस्तो पॅक करता. हो जो ट्रेंच आमी मारता तो सादारण 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर. दॅट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. डेप्थ इज 1.1 to 1.2. आता हे सगळें करता आसतना जी माती काडटा ती रस्त्यार पडटा. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट लोकांक की हो त्रास जर तुमकां बरी लायट बऱ्यो गोश्टी जाय जाल्यार हो त्रास लोकांनी भोगचो पडटलो. वाळपय होंडा वचपी महामार्गाचेर रस्त्या कुशीक कोण कोयर हाडून उडयताले तेच कळनासलें. दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत वयताले. ह्या कोयराचो येरादारी खातीर करप्यांक बरोच त्रास जातालो आनी हेरांकूय बरो त्रास जातालो. गोरवां तशींच हेर जनावरां येवन हो कोयर उद्ध्वस्त करून उडयताली. एक दीस सोडून पंचायत हो कोयर निवळ करताली तरी ह्या सुवातेचेर कोयरान भरिल्लो रस्तो सदांच दिसतालो. ह्या फुडें कोणूय जर कोयर हाडून उडयतना दिश्टी पडलो जाल्यार दंड घालतले अशी शिटकावणी मावशेचो सरपंच सोमनाथ काळेन दिली. आयज जो हांव हांगासर उलोवपाक रावला तेजें कारण म्हणल्यार एकूच की तुमी हांगासर पळोवंक शकता की सगळो हांगासर रोडाचेर मेन रोड जो रोड वाळपयच्यान होंडा वयता आनी होंडाच्यान वाळपय येता त्या रोडाचेर सगळो कचरो उडोवन सगळे हांगासर बुरशे आनी सगळो घाण करून दवरलेले आसा. तुमकां सांग म्हणल्यार एकूच की हे जो कचरो उडयता तो दिसाचो कोण उडयना, फक्त रातचे येवन उडयता. हांव एवरी अल्टरनेट डेज हांव हो कचरो कितें आसा तो क्लीन करता आनी हांगा म्हणल्यार एकूच हो जो रोड आसा हो मुवमेंट करपाक आसा. लोकांक हांगासर कचरो उडोवपाक रायट ना. हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें जर म्हाका हो कचरो हांगासर असो कोणी मनीस दिसलो उडयतना जाल्यार हांव तेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेतलो आनी ताका हांव फायन मारतलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो जो कचरो आसा हो मेन रोडाक आसा. अशें न्हू की खंय सायडीक ना. लोकांक तेचो वास येता. लोकांक हांगासर प्रॉब्लम जाता. कितलेशे लोक म्हाका फोन मारून विचारता बाबा हे कचरो कोण उडयता. पूण आमी आयडेंटिफाय करूं शकना कित्याक लागून लोक रातचे येवन उडयता. सो हांव लोकां कडेन विनंती करता तो म्हाजो लोकल आसूं किंवा तो वाळपयचो आसूं किंवा मंगळारच्या बाजाराक कोण धंदो करपाक येता तेंच्यांनी हांगासर घाण करची न्हू. तेंच्यांनी निवळ दवरपाचें. फुडल्या वर्सा सावन कला अभिवृद्धी पुरस्कार दिवपाक सुरू करतले अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केलां. ते कला गौरव पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. मंत्री गावडे हांच्या हस्तुकी 31 कलाकारांक आयज हो पुरस्कार भेटयलो जातूंत नाटककार, संगीतकार, तियात्रीस्ट तशेंच हेर कलाकारांचो आस्पाव आशिल्लो.
वयोगटात मरणोत्तर पुरस्कार दिवचे पेक्षा किंवा तो पुरस्काराचो फील जो आसा तो जेल जो आसा पयली तो चालतो बोलतो आसप हे खूब महत्वाचे आसा, जेणे करून आमकां मोठे आणि एक उर्बा मेळटली. आणि ह्याच अनुशकान धरून कलावृत्ती पुरस्कार मुखावयल्या फायनान्शियल इयरा पासून सुरू करपाची घोषणा ह्या वेळाचेर हांव करतां. आणि म्हाका दिसता मुखार हेच पुरस्कार आमकां मुखार व्हरपाक शकतले, कारण पुरस्कार दिवप म्हणल्यारूच आमचे एक मोठे गर्व. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज बरेचशे भुरगे आज काम करतात पुरस्कारा खातीर करून. आज जे हांगासर माचयेर बशिल्ले जे आसात तांकां पुरस्कार म्हणल्यार त्या वेळाचेर केन्ना खबरूच नासतलो, पण आज एक देवान जे आमकां सगळ्यांक एक आरोग्य दिल्ले आसात आणि त्यांची एक ती कलेची सेवा आमी आज पावती तांकां दिल्ली आसात. उसगांव सोनारबाग वाठारात येवपी बंधाऱ्याक थळाव्या लोकांनी पयलींच विरोध करचो न्हय अशें आवाहन सरपंच नरेंद्र गांवकारान केलां. ह्या बंधाऱ्या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडेन उलोवन तांचें मत आयकून घेवचें, तशेंच थळाव्यांनी आपली मतां मांडची. ह्या बंधाऱ्याचो फायदो आसत जाल्यार थळाव्या जनतेन विरोध करचो न्हय. जरी ह्या बंधाऱ्याचो फायदो नाच जाल्यार हांव विरोध करपी जनते वांगडा आसाच अशें उतर सरपंच नरेंद्र गांवकारान थळाव्या जनतेक दिलेलें आसा. म्हाका आतां कोण ओपोज करता तेच कळना. पयर हांवें मिटींग आपयल्ली सोनारबागांची, सगळे गांवचे लोक येयले, भितर तिस्कावेले येयले, तिराळींचे येयले, पालचे येयले. हांव सोनारबागांच्या लोकां कडेन इतल्यान मागता आनी कातरांच्या, तुमी स्वताच्यान येया, त्या लोकांक भायले हाडूं नाका. हो इश्यू आसा कोणाचो? तुमचो. तुमी येया, तुमी फुडें जावन उलया आनी तुमचे विचार मांडा आनी तेंचे विचार आयकून घेया. तुमी जर तुमकां मान्य ना, तुमकां बरो दिसना ना, सोडून दिया. आनी जर तेजे खरेंच बेनिफीट आसा जाल्यार करून दिया न्ही तुमी. सो लोकल येस जाल्यार तुमी आयकून घेतले तांचे म्हणणे. हय भायल्यांक सोडून भायले लागत ना न्ही, लोकल येवनी. आतां त्या दीस तेंच्यांनी काम अडयलें तें सांगूंक सोदतां बदामी सराक, तांकां कोणाक कितें फायदो जाता, सोनारबागांच्या लोकांक कितें फायदो जातलो, मुड्डेवयल्या लोकांक कितें फायदो जातलो तो तुमी एक्सप्लेन करून दाखया. आनी तेंचे जे कितें बंधारा बद्दल विचार आसा ते मांडून घेया तुमी. पणजे बाजारांत वचपी रस्त्याचें काम सध्या चालू आसा. बाजारांत वचपी लोकांक थंयच्यानूच वॉल्त मारून परतवचें पडटा. हाका लागून थंयच्यान यो वच करपी लोकांक खूब आडखळी सोंसचें पडटा. रस्तो खणून दवरिल्ल्यान थंय अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून हो रस्तो सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला आनी मंगळार मेरेन उक्तो करतले अशें थंयच्या कामगारांनी सांगलां. भारतीय नौदळात सोमारा अत्याधुनीक तंत्रज्ञानात सज्ज आशिल्ल्या वाघीर पाणबुडीचो आस्पाव जालो. नौदळाच्या प्रोजेक्ट 75 खाला मुंबयच्या माजगांव डॅक शिप बिल्डर्सान ही पाणबुडी बांदल्या. शत्रू राष्ट्राच्या रडाराक लेगीत ही पाणबुडी दिसची ना. स्टेट ऑफ द आर्ट तंत्रज्ञानाचो हातून आस्पाव केला. वाघीर ही कलवरी श्रेणींतली 5वी पाणबुडी जावन आसा. हाचे आदी ह्या श्रेणींतल्यो 4 पाणबुड्यो भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत दाखल जाल्ल्यो आसात. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची विचारसरणी RSS वा BJPन केन्नाच आपणायली ना. ते सदांच तांच्या विचारसरणी आड वागताले. मात आतां अचानक नेताजी हांची जयंती व्हडा दबाज्यान मनोवपाचें राजकारण भाजपा करपाक लागले असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी दिनेश गुंडू राव हाणें केला. भाजपान देशभरात सुभाषचंद्र बोस हांच्या जयंतीच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो. ह्या कार्यावळीत नेताजीच्या घरच्यांनी विरोध केल्या उपरांत नेताजीच्या जयंतीचो वाद बरोच उप्रासला. BJP and RSS and Hindu Mahasabha was against Netaji Subhash Chandra Bose. And when Netaji Subhash Chandra Bose was wanting to, with the Indian National Army, attack India, meaning attack the British and free India, it was the Hindu Mahasabha which was with the British, telling the British that he should be stopped. And they gave full support to the British to see that the Indian National Army of Subhash Chandra Bose is defeated. They're never, ideologically, they're never the same. There was no connection.
And if Netaji Subhash Chandra Bose was alive today, he would have been totally opposed to RSS and Hindu Mahasabha and BJP. So simply BJP puts Netaji Subhash Chandra Bose's photo, but not his, but they don't follow his principles nor his ideals. They are totally against. See, Dr. Ambedkar, Netaji Subhash Chandra Bose, Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, none of these people BJP follows. Therefore, they follow the principles and ideals of Golwalkar, of Savarkar, Godse. That is their ideals, not Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Ambedkar. परीक्षा हो शिक्षणाचो उत्सव जावपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्हय अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीच्या फाटभुंयेर इयत्ता 9वी ते 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या चित्रकला सर्तीच्या बक्षीस वांटपाच्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. 27 जानेवारीक परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतले. गोंयांतल्यान 2 विद्यार्थी आनी 1 शिक्षकाची निवड प्रधानमंत्र्या कडेन दिल्लीत थेट चर्चा करपा खातीर जाल्ल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान कळीत केलें. हांव तुमच्या लागीं मुद्दामून मागता की ऑनरेबल PM ज्या पद्दतीन मोटिवेट करतात, म्हणजे 2018तल्यान ते प्रत्येक इस्कॉलांतल्या भुरग्यांकडे, टिचरांकडे, पॅरंट्सांकडे उलयत आसा. कित्याक तर भुरग्याच्या तकलेंतलो भंय वयचो. भुरग्याच्या काळजांत म्हणजे आमच्या भंय 2 कडेन आसता. एक आमच्या तकलेंत आनी काळजांत. तुमी मुद्दामून पळयात, म्हणजे आमी परीक्षेक बीन वयताले पयलीं तेन्ना आमकां चड भंय दिसतालो. कारण परीक्षा खंय तरी दुसरे कडेन आसताली, खूब टेन्शन आसतालें. आनी 10वीची म्हणजे खूब व्हडली परीक्षा. कित्याक तर तुमचे तरी पेरंट्स 10वी कोण तरी म्हणजे ग्रॅज्युएट जाले आसतले. आमचे पेरंट्स ग्रॅज्युएट खंयचे 10वी जावंक नासले. हांव मुद्दामून सांगता, आय एम द फर्स्ट ग्रॅज्युएट इन माय फॅमिली म्हणटात ते. म्हणल्या उपरांत तुमकां सपोर्ट आसा तुमचे पेरंट्स आनी येते. आनी टेन्शन आसतालें 10वी पास जावपाकूच जाय, हे येदें व्हडलें टेन्शन आसतालें. तें टेन्शन तुमचेर ना. पण म्हणून म्हणजे थोडे भुरगे टेन्शनान थोड्यांनी सुसायडूय केला. थोडे जाण इतकें टेन्शन घेतात की तांकां बरोवपाकूच येना. आनी टेन्शन जर घेतलें जाल्यार तकलेन आसलेलेंय बी वयता. म्हणून एग्जामीक वयताना कसलें टेन्शन घेवचें न्ही. एग्जामीक वयताना हांसत हांसत वयचें. एग्जामीक वयता आसतना इट इज एन फेस्टिवल जावचें, म्हणजे तो उत्सव आसचो. प्रत्येकाच्या घरात एक उत्सवाचें वातावरण आसचें. आनी तेंच उत्सवाचें वातावरण करपा खातीर आज आमी हांगा सगळे जमल्या. ऑनरेबल PM जर दिल्लींतल्यान येता त्या 27 तारखे दीस तुमच्या कडेन डायरेक्ट इंटरॅक्ट करपाचें आसा. म्हणजे ते दिल्लींतल्यान उलयतले. आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की तांच्यांनी मुळात ते डायरेक्ट उलयतले, म्हणजे फक्त स्क्रिनीचेर उलोवचें ना. ते तुमच्याच सारके सगळे भुरगे, टिचरी ज्यो देशभरांतल्यान आयल्या ते समोर बसलेल्यो आसतल्यो आनी PM डायरेक्टली येवन उलयतले. ते रिकॉर्ड करून आमकां पळोवपाक मेळटलें. पण म्हाका चड बरें कित्याक दिसलें सांगता हांव, ह्या सगळ्या डिस्कशनान आमचे 2 भुरगे आनी 1 टिचर गोंयची सिलेक्ट जाल्या. तें पळोवन म्हाका चड बरें दिसलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान स्मार्ट सिटी CEOज कॉन्फरन्साचें उक्तावण केलें. ह्या 2 दिसाच्या परिशदेत सुमार 100 स्मार्ट सिटीजच्या CEOनी हाजिरी लायली. ह्या वेळार पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हागे लेगीत हाजीर आशिल्ले. राज्य सरकारान राज्यांतल्या 12 नगरपालिकां खातीर स्मार्ट प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या. स्मार्ट सिटी हो फकत एक नवो विशयच न्हय, जाल्यार लोकांची जीण सुदारपाचो एक बरो उपाय अशें वक्तव्य मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. The university students, the private and the government institutions should be encouraged actively to participate in the process of eradicating the shortcomings and upcomings of the system. Such conferences is the best platform and to promote the same. In Goa, we having the Swayambhurna Goan program, which is on the basis of the Atmanirbhar Bharat, which is the Honorable Prime Minister is pushing this program for the last more than 3 years. There is a need of the cities to identify the long-term revenue model and which based in infrastructure that is being created under the smart city missions. This will ensure the self-sufficiency of all the smart cities once the mission has concluded and helps to fund in the future endeavors for the SPVs. Lastly, and I would like to mention that the smart cities aren't just a concept or a dream for the future. Rather, it is the greatest opportunity for the improve the people's lives in India.
to generate the sustainable and inclusive development in models and which will be act as a lighthouse for the others for the aspiring cities. So I wish all the best for all the CEOs. So all the way you have come from different cities and definitely you will create one of the best cities in your state. मेरा आपसे सबसे इस आज़ादी के अमृत काल जो चल रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है आगे आने वाले 25 साल में हमें मॉडल क्रिएट करना है, हर एक चीज़ का मॉडल क्रिएट करना है। आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज प्रेजिंग अबाउट इफ आप जो काम अभी करोगे तो आगे वाले 25 साल में उसका इम्पैक्ट, जब देश के आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो गए तो उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 100 साल के लिए रहने वाला है। जो 75 साल में नहीं हो सका वो काम आप 25 साल में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सोच थी, जो स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट करने के भी है, दिस स्मार्ट सिटी स्टार्ट करके मुझे लगता है बाकी वी कैन रिप्लिकेट दिस मॉडल इन द अदर सिटीज द सेम वे वी आर डूइंग एट प्रेजेंट। और पेंजिम कैपिटल की स्मार्ट सिटी करके हमारे 13 अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वहाँ पे भी सेम बेसिस पे काम स्टार्ट करने की सोच जो न्यू हमने अभी रखी है। आगे आने वाले 25 साल में जो हम ये काम आगे करेंगे, मैं इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन। आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV।